गोयात 3 दीस दाट पावसाचो रेड अलर्ट, ताच्या उपरांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. वचत थंय उटंगराचो पावस, बुट्टी मारपासारखी परिस्थिती. जनजीवन विस्कळीत जालें. पावस आतां मेरेन 15 इंच पार, सरासरी परस 35% मायज. मुख्यमंत्र्यान अरिश्टकालीन वेळार हेल्पलायन नंबर जाहीर केल्यात. लोकांनी जतनाय घेवची, गरज नासतना घराभायर सरचे न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. ला कांपाल कॉलनी लागसार रस्तो खचलो. रस्त्याचें खंय काम सुरू आशिल्लें. आपान सरकाराचेर फोग काडलो. पणजे सांतिनेज मॉलाकडे स्मार्ट सिटीन घाल्ली फुटपाथ खचली. मडगांवां गांधी मार्केटात एका पोरण्या बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडले. पार्क केल्ल्या 3-4 कारींचे लुकसाण जाला. पोरू खंय त्याच सुवातेर तशेंच प्लास्टराचे कुडके पडिल्ले. परवरे सातेरी देवळा लागसार एका घरार झाड पडले. पार्क करून दवरिल्ल्या एका कारीचे लुकसाण जाला. मालव्या पेंड्या पोरू पालसण कोसळिल्ले, थंयच अंदू पालसण कोसळपा सारकी परिस्थिती. मोपा विमानतळाचे उदक आयिल्ल्यान कासारवर्णे गावात उटंगार, रस्तो उदकापना. प्रशासनाची अजून कांयच एक्शन ना. धारगळ वाठारात पूरजन्य परिस्थिती, कांय कडे शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. आरपोरा वयर दवरिल्ली उदकाची टाकी घरार पडली. घरात 2 जाणां आशिल्लीं. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. घराचें लुकसाण जाला. म्हापसा एका बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटाचे कपचे पडले. पालिकेन सद्याक ती सुवात बॅरिगेड केल्या. सुकूर पार्क केल्ल्या गाडयेर झाड पडून लुकसाण. उटंगराच्या पावसान शेतान उदक भरिल्ल्यान मांद्र्या शेतकारांचे व्हडले लुकसाण. पेडण्या शेतकीय खात्याकडे मशिनां नाशिल्ल्यान शेतकार बेजारल्यात. कळंगुटे वाठारात रस्त्याचेर आशिल्ली फोंडकुलां अपघातांचे कारण थारपाक लागला. थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. म्हापसा बस रस्त्या भायर गेल्ल्यान टायर फोंडकुलांत शिरकलो. The heavy to very heavy rainfall and isolated extremely heavy rainfall during next 7 days over southern peninsula of India, including some parts of the central India and coastal region, west coast of India. Red warning alert has been issued for Konkan and Goa region for extremely heavy rainfall with gustiness as well as thunderstorm and lightning, and the adjoining parts of the west coast of India will be receiving heavy to very heavy rainfall amount over Kerala region, Konkan and coastal Karnataka region, Madhya Maharashtra. Rainfall activity will be continuous. So red alert has been issued for up to day 5 for southern peninsula of India, where extremely heavy rainfall can occur. So you can see that coastal region, west coast of India, which include Konkan and Goa, Karnataka, Konkan and Goa, South Interior Karnataka and Kerala region, where extremely heavy rainfall spell will likely to continue for day 2, day 3 and day 4. Bureau Report, Prudent.